देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. म्हाका 24/12 वोळ 38-44. आपले शिकवणीत जेजून ओरपुंजीक म्हणलें. धर्मशास्त्रां विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावली घालून भोवूंक, तिट्यार सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयले पयले जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवात्यो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्याची फिसां घेवन विधवांचीं घरां दारां ते खावन उडयतात. तांकां त्यावून लांब जोडटी फावो जातली. आनी जेजू धर्मपेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता ते चोत्रायेन पळोवन आसलो. आनी सोबार ग्रेस्त मनीस खूब दुडू घालताले तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुल्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घातले. आपल्या शिसांक आपूण हाडून ताणें म्हटलें, पेटेन दुडू घालतात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घातलां. तर सगल्यांनी ओगलें आसलें तातलें घातलें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलें आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजून खुर्सार हात विस्तारून आख्खें आपलें जिवीत मनशाचे सोडवणे पासत भेटयलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत एके विधवेन आपणा लागे आसलें तितलेंय धर्म पेटेन घालें. आपल्या जिवाक जाय आसलें तें पर्यान. आमच्याय जिवितांत आमी धर्मदान दिता तेन्ना जावं दुडवां वाटेन व देवान दिल्ल्या आमच्या जायत्या गुणां वरवीं आमी आमची मूठ दामून दवरता. आयज आमची मूठ उक्ती करुया आनी सोदाळ हातांनी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. आमेन.